नमस्कार आणि येवकार. आज या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या मदीं आसा ॲडवोकेट अजय प्रभुगांवकर, जे वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर लोकांचे समस्या वर्करांच्यो घेतात. त्याच बरोबर आमच्या बरोबर आसात पलेजा रापोजो, ज्यो आदल्यो जवाहर बाल मंच, जे फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 14 जी भुरगीं असतात तांकां केटर करपाचें आमचें तें एक फ्रंटल. 3 दीस पयलीं 24 ऑगस्ट सोमाराक एक डेलिगेशन ऑफ प्री प्रायमरी टिचर्स आमकां फोंड्या मेळ्ळें आनी तांणी कशा पद्दतीन हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आज गोंयकारांचेर अन्याय अत्याचार करता ते आमकां तांणी सांगलें. जेन्ना गेल्ल्या आठवड्यान डायसेशन सोसायटी एज्युकेशनाचो जो विशय आमी घेतलो, खास करून टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफाचो, त्या इशू वयल्यान आनी त्या दिसा सावन खुबशे गोंयभरचे प्री प्रायमरी आसतले, प्रायमरी आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, अशे टिचर्स आमकां कॉन्टॅक्ट करपा लागले. फाल्यां कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड वोकेशनल टिचर्स जे आसा तांचो विशय ॲडवोकेट अजय प्रभुगांवकर तेय आमकां कॉन्टॅक्ट जाल्या. त्याच बरोबर हायर सेकंडरी लेक्चर बेसिसाचे जे टीचर आसा तेय आमकां कॉन्टॅक्ट जाल्या. लायब्रेरियन जे आसा तेय आमकां कॉन्टॅक्ट जाल्या. आज सकाळी बाब क्रिस्टोफर फॉन्सेका हांणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो की प्री प्रायमरीचे जे हेल्पर्स आसा तांचोय विशय पेंडींग उरला. सो एक गोश्ट हातूंतल्यान सिद्ध जाता की जो विशय डायसेशन सोसायटी एज्युकेशनाचो आमी घेतलो त्या विशया वयल्यान आज पुराय गोंयचे एज्युकेशन सिस्टम एक्सपोज जाला. आता ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार प्रत्येक गोंयकारांक आज कळपाक जाय की आपलो भुरगो जो शिकता आनी आमच्या गोंयची एज्युकेशन सिस्टम कितें आसा ही तुमच्या मुखार उघड जावपाक जाय. आता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान NEP पॉलिसी हाडली 2020 आनी त्या NEP पॉलिसी अंडर विधानसभेनूय खुबशी चर्चा जाली, सरकारान खूब आश्वासनाय दिली. पूण NEP जर तर आमी NEP 2020 जर पळयत जाल्यार ताजें फावंडेशन जें आसा, जाका फावंडेशनल स्टेज हें नांव दिलां, त्या फावंडेशनल स्टेजा भितर so there are different categories in education system now in the across the country. First is the foundational stage, second is the preparatory stage, third is the middle stage आणि ताच्या उपरांत सेकंडरी स्टेज येता. आता लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन द फावंडेशनल स्टेज. की फावंडेशनल स्टेजा भितर खंयचे खंयचे वर्टिकल्स तातूंत येतात. आता ह्या सरकारान NEP जेन्ना हाडली तेन्ना बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 आणि बाल वाटिका 3 आणि स्टँडर्ड 1 आणि स्टँडर्ड 2 अश्यो 5 क्लासीस तांणी फावंडेशनल स्टेजान घातल्यो. आता बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 आणि बाल वाटिका 3 पळय म्हणटा दॅट इज नथिंग बट नर्सरी, KG1 आणि KG2. आता ह्या दिसांनी आता 14 तारखेक चवथ येता. सगळे गोंयकारांक खबर आहा की आमी गणपती हे चिकट मातयेचे करतात आनी तो गणपती जेन्ना आमी करता तेन्ना तो कसो करता की त्या गणपतीक एक फॉर्म आसता, त्या फॉर्मान ती चिकट माती घालतात आनी ते बेजीक आकार ताका येता आनी मागीर तो कलाकार आपली हातां आनी टूल्स घेवन तो सारको गणपतीचो शेप दिता. जर तर ते फॉर्म तो जे पळय यूज करता फॉर्मा ते जर तर सारक्या आकाराचे ना जाल्यार गणपती कसो जातलो. त्याच बरोबर सो सिमिलरली जेन्ना फावंडेशनल स्टेज जी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 आणि बाल वाटिका 3 जी आसा
त्या भुरग्याक समज जर सारकें जर तर एज्युकेशन मेळुना, कित्याक त्या 3 वर्सांत जर तर त्या भुरग्याक जर तर सारको आकार मेळुना जाल्यार त्या भुरग्याच्या शिक्षणाचें फावंडेशन सारकें जायना. आतां गेल्ल्या वर्साक जेन्ना मॉन्सून सेशन जालें आनी खास करून 28 जुलय 2025 विधानसभेन विरोधी पक्षांतलो एक आमदार विजय सरदेसायान एक क्वेश्चन घातिल्लो आनी प्री प्रायमरी टिचराचेर ताणें थंय उल्लेख केल्लो की प्री प्रायमरी टिचर जे आसा तांकां पे स्केल सारकी मेळना. तेन्ना फ्लोर ऑफ द हावजाचेर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री उबे रावले आनी तांणी गोंयच्या जनतेक सांगलें की ना, प्री प्रायमरी टिचर जे आसा, कित्याक थंय स्पीकर तेन्ना बाब रमेश तवडकर आशिल्ले, तांणी विचारलें एडेड स्कूल काय नॉन एडेड स्कूल काय प्रायवेट स्कूल. फंडामेंटली जेन्ना बेजीक मनशाक जेन्ना खबर नासता पळय तेन्ना राज्याचें घट्टण अशें जाता. आतां प्री प्रायमरी जें आसा, जें आतां अंडर द न्यू NEP वेन वी कॉल इट फाउंडेशनल स्टेज, बालवाटिका 1, 2, 3 this doesn't come under the Goa School Education Rules 1986, but Standard 1 आणि Standard 2 जो आसा, जाका आमी प्रायमरी टीचर म्हणटा, they come under the Goa School Education Rules 1984. सो हो अन्याय कित्याक? जर तर NEP सांगता की फाउंडेशनल स्टेजा भितर 5 क्लासीस आसात, प्रिपरेटरी स्टेज जी आसा दॅट इज स्टँडर्ड 3, 4 आणि 5, ताच्या उपरांत मिडल स्टेज येता स्टँडर्ड 6, स्टँडर्ड 7, स्टँडर्ड 8 आणि सेकंडरी स्टेज जी येता दॅट इज स्टँडर्ड 9, 10, 11 आणि 12. तेन्ना फाउंडेशनल स्टेजाच्यो बेसिकली NEP इज 5+3+3+4. सो इनिशियल जी 5 क्लासीची जी स्टेज आसा तातूंतल्यो 3 जे वर्सां आसात दे आर नॉट कवर्ड अंडर द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986. 28 जुलय 2025 मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, नाल्यार तुमी वरबेटीन काडून पळयात, कितलेशे चॅनलाचेर जे लायव्ह आसतले, मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आपूण त्या सगळ्या स्कुलांक सांगला की प्री प्रायमरीचे जे टीचर आसा तांकां रजिस्टर करचे विथ एज्युकेशन डिपार्टमेंट. And he said that 700 teachers have already been registered when in 2025. जेन्ना डेलिगेशन आमकां सोमारा मेळ्ळें, म्हजे कडेन हांगा आंकडो आसा, 16 मे 2026 तांणी मुख्यमंत्र्याक पत्रूय बरयलां, which is signed by almost about I think more than 100 teachers. There are 3,000 pre-primary teachers across Goa and it is not 700. I think the chief minister of the state is trying to misguide the people of Goa. आता ह्या 3,000 प्री प्रायमरी टीचर ज्यो आसा तांकां थोड्यांक 5,000 मेळटा, थोड्यांक 6,000 मेळटा, कोणाक 7,000 मेळटा, कोणाक 9,000 मेळटा आणि मॅक्सिमम वॉट आय केम टू नो वेन आय सॉ द पे स्लीप इज 10,000 रुपीज. आता ह्या सगळ्या पेरंट्सांनी आज विचार करपाची गरज आसा की आमची भुरगीं जी पळय आज बालवाटिका 1, बालवाटिका 2 आणि बालवाटिका 3 पळय आमी भुरग्यांक घालता, आनी ज्यो टिचरी त्या भुरग्यांक शिकयता तांकां 5,000 रुपया मेळटा. आज जर घरा आमी जर मेड जर हाडटले न्ही, एक कोणी मेड सुद्दां दवरतलो जाल्यार आज 10,000च्या सकयल कोण मेळना. हें म्हाका दिसता हांव सांगता तें गोंयकारांक पडटलें. पूण जी टिचर आमच्या भुरग्यांक जी आज शिकून ताका आकार दिवन एक फ्युचर ताजें निर्माण करता तांकां आज 5,000 रुपया मेळटा. सो आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक गेल्ल्या आठवड्यात जेन्ना आमी हो विशय घेतिल्लो तेन्ना आमी सरकाराक चेतावणी दिल्ली, 10 दिसाची डेडलायन दिल्ली की ते 400 स्टाफ, 400 टिचर्स, नॉन टिचींग स्टाफ ऑफ डायसेंट सोसायटीक जर तर रेग्युलरायज करना बेसीस द हायकोर्ट जजमेंट जाल्यार आमी रस्त्यार देंवतले. आता हो विषय वाडत आसा, प्रत्येक सेक्टरान आज हे सरकार त्या टिचींग आणि नॉन टिचींग स्टाफाचेर अन्याय करता. म्हाका आतां अशें दिसपाक लागला की आय थिंक एज्युकेशन सिस्टम आमचे गोंयचे जर आमी सुदारतलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक एका अम्ब्रेलान घेवचें पडटलें. 5 तारखेक 5 सप्टेंबर इज द टिचर्स डे.
त्या दिसा सगळे जाण आमी आमचे टिचर्स ज्यांनी आमकां शिकयले तांकां आमी नमन करतात, तांकां आमी याद करतात, तांचे अप्रिसिएशन करतात. सो वी हॅव डिसायडेड दॅट 6 सप्टेंबर टिचर्स डे ज्या दिसा जालो ताच्या नेक्स्ट डे, बिकॉज द मॉन्सून सेशन चालू जाता आय थिंक ऑन मंडे, दॅट इज 31st फॉर 3 days. सो फर्स्ट सेकंड 31st, फर्स्ट आणि सेकंड अशें 3 दिसाचें सेशन आसतलें. सो 6 सप्टेंबराक आमी सगळ्या गोंयच्या टिचरांक उलो मारतात, वेदर इट इज टिचींग, नॉन टिचींग स्टाफ. बिकॉज जाता कितें, गेल्ले 3-4 दीस इतल्या टिचरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केला. आतां जेन्ना प्री प्रायमरीचो हांव विशय उलयता, प्रायमरी टिचरांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट केलो. आय विल नॉट टेक द नेम ऑफ दॅट इन्स्टिट्यूशन, बट दे ऑल्सो हॅव इश्यूज. दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग द पे वॉट दे शूड गेट. सो अशे सगळे गोंयचे जे विशय टिचरांचे आसात, प्री प्रायमरी आसतले, प्रायमरी आसतले, हायर सेकंडरी आसतले, मागीर हायर सेकंडरी लेक्चर बेसिसांचे आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वोकेशनल टिचर्स आसतले, लायब्ररियन आसतले, प्री प्रायमरीचे हेल्पर्स आसतले, अशे ह्या सगळ्या लोकांक एक प्लॅटफॉर्म तांचे ग्रिवेन्सीस मांडपाक, तांचे इश्यूज म्हाका दिसता आयकपाक 6 सप्टेंबर ह्या दिसा आमी एक टावन हॉल असो एक संमेलन अशें दवरतात, वेर एवरीबडी कॅन कम जॉइन एंड एक्सप्रेस द ग्रिवन्सीस वॉट दे आर फेसिंग. आयची प्रेस कॉन्फरन्स जे जवळ जवळ 800 स्कूल आज गोंयांत जे आसात आनी त्या 800 स्कुलांत जवळपास 3000 प्री प्रायमरी टिचर्स जांचेर अन्याय जाला, जांचेर अत्याचार जाता, who are not covered under the Goa School Education Rules 1986. We demand that the government of Goa should put them under the Goa School Education Rules 1986, because the new education Article 1 to 3 is a mandatory part of the NEP. So जेन्ना तुम्ही तांकां mandatory करता, जेन्ना ती फाउंडेशन स्टेज आसा एका भुरग्याचे, ते फाउंडेशन पार्ट ऑफ द गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स. आता 28 जुलै 2025 म्हणल्यार ऑलमोस्ट एका वर्सापेक्षा चड जाले. मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊसाचेर सांगता की आपण रोखडेच रेग्युलरायज करता, रोखडेच तांकां जे तांची जी पे स्केल आसा ती आपण जाग्यार घालता आनी तांकां परमनंट एम्प्लॉयमेंट दिता. 2011 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना ह्या सेम टिचरांनी ताका एक निवेदन दिल्लें आनी जे डिमांड ती आज करतात पळय ते 2012 तांणी मनोहर पर्रीकरा कडेन मागिल्ले. ताच्या उपरांत प्रमोद सावंत जेन्ना मुख्यमंत्री जालो तेन्ना एकदां वचून तांणी ताका मेळ्ळें आनी हे लास्ट निवेदन तांचे 16 मे 2026. सो तुमी विचार करात की हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे व्हडली व्हडली आश्वासनां दिता, जे व्हडले व्हडले वादे करतात, हो मुख्यमंत्री सांगता स्किलिंग अपस्किलिंग आणि स्वयंपूर्ण गोंय, पूण जो टीचर आमच्या भुरग्यांक शिकयता, तुम्ही इमॅजिन करात आज जेन्ना भुरगो 5 वर्साचो आसता, 3 वर्साचो आसता, 4 वर्साचो आसता तेन्ना एका भुरग्याक ते सांबाळप, ताका A for apple, B for bat आणि C for cat हे शिकोवपाक कितले त्रास पडटा ते त्या टिचरींक खबर आसा. जेन्ना ते डेलिगेशन म्हाका मेळ्ळें आनी आय मीन तांचे एक एक ते ग्रिवेन्सीस आयकून आय ऑल्सो फेल्ट बॅड दॅट आफ्टर डुईंग सो मच ऑफ हार्डवर्क आपलो टायम दिवन त्या भुरग्याक, कित्याक त्या एजीचेर त्या ल्हान भुरग्याक समजना, त्या ल्हान भुरग्याक कशें तरी यू नो पेशन्स जाय पडटा. सो अशें जेन्ना ती आपलो फूल विथ डेडिकेशन जेन्ना त्या भुरग्याक शिकयतात फक्त मियर 5000 लागून, इमॅजिन करात. तो तुम्ही चिंतात की तांची आज फॅमिलीचेर वॉट दे मस्ट बी गोईंग थ्रू. आज ओमिशन फ्रॉम द गोवा स्कूल एज्युकेशन रूल्स 1986 of the pre-primary staff lacks former cadre recognition in the state education rules, leaving their recruitment norms, pay scales and severe conditions completely neglected. So
आज सब स्टँडर्ड रेम्युनरेशन तांकां मेळटा विच इज फार बिलो दॅन द मिनिमम वेज बेंचमार्क. आता जर तर आमी स्टेटाचे जर तर मिनिमम वेज एक्टा अंडर जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टाचे एक गायडलायन्स आसा वेर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन सेज जजमेंट सेज दॅट टीचर इज अ प्रोफेशनल because they are intellectual. Minimum wage act 1948 जो असा, teachers don't govern under that minimum wage act. Supreme Court says that they are professionals because they are intellectual. जर तर एक प्रोफेशनल इंटेलेक्च्युअल जर तो असा तर ताका जी फावता ताचे जे ड्यूज आसा ते फारीक करप मरता. So I think this is discrimination which is happening in the full entire education system, whether it is pre-primary, whether it is primary, whether it is higher secondary. So I think we all, because every human being, every parent will understand the kind of pain these teachers are going through. म्हाका दिसता तांकां they are not granting aid, so they don't get the government facilities also. दुसरे तांकां provident fund, gratuity, health cover हे कांयच cover जायना. So we demand that the government of Goa, there's a session which is starting from Monday. Chief Minister promised last session, we demand that the pre-primary teachers should be included under the Goa School Education Rules 1986 because they are the part of NEP foundational stage, which is Bal Vatika 1, Bal Vatika 2 and Bal Vatika 3. The government has to immediately put them under the Goa School Education Rules. आणि त्याच बरोबर हांव फुडें मागता की बाबा अजय तुमकां संबोधीत करतले, पूण सगळे टीचर फ्रेटर्निटी, कित्याक हो विशय घेतिल्ल्या खुबशे टीचर्स अक्रॉस पीपल आर कॉलिंग की आमी केन्ना येवं, आमी केन्ना मेळूं. रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण आणि एक एसोसिएशन म्हाका फोन केल्लो, सो आय एम मीटिंग देम टुमॉरो. बट अक्रॉस गोवा हुएवर इज फेसिंग दीस इशू, आय थिंक दिस हॅज टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक. 5 September is the Teachers Day. 6 September we will have a big town hall, a sammelan where they can come in Panjim. We'll address shortly, maybe in a day or two, location and time we will थ्रू तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी ते आय मीन वी विल पुट इट आउट. एकूच मागणी आसा म्हजी, मिडिया म्हणटा ती 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तुमी सदांच आज जो अन्याय गोंयकाराचेर जाता, अन्याय प्रोफेशनलाचेर जाता, हो तुमी आवाज उठयल्लो आसा. फक्त एकूच तुमचे कडेन मागता की जो आमी 6 सप्टेंबराक जो कार्यक्रम दवरता हो प्रत्येक गांव, प्रत्येक गोंयभर लेट दीस इशू रीच so that they can come and address their grievances. Baba Ajay Prabhugaonkar, and then we can address any questions कितें आसा. नमस्कार. जशे अमित बाबान सांगले की आयज पर्यंत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे जे एम्प्लॉईज आसात तांचे विशय आमी घेत आशिल्ले, पण आमकां खबर नासलें की एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इतले लॅप्सीस आसा म्हणून. जशें की सांगलें तेंच्यांनी की प्री प्रायमरी, प्रायमरी जेन्ना तांकां अप्रोच जाले, सायमल्टेनियसली आमचे कडेन हाय सेकंडरी लेक्चर बेजीस टिचर्स आणि वोकेशनल टीचर जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर अपॉयंट आसात ते अप्रोच जाल्ले. जवळ जवळ ऑलमोस्ट 400+ टिचर्स आसा गोंयांत. आणि ह्या टिचर्सांक कसली जॉब सेक्युरिटी ना, तांकां रेग्युलर कायंड ऑफ नेचर जॉब ड्युटी करची पडटा. म्हणजे A to Z वर्क प्रोफायल आसा पळय तो रेग्युलर टिचराचो, फक्त पे जो आसा पळय तांकां तो तेंच्या पेक्षा कितलोसोच कमी मेळटा. म्हणजे रेग्युलर टिचर्सांक जो मेळटा पळय ताच्या पेक्षा तांकां 30% मेळटा. म्हणजे जस्ट इमॅजिन करा तुमी केदो व्हडलो डिस्क्रिमिनेशन. आनी अशें न्ही की कांय टिचर्सां कडेन क्वॉलिफिकेशन ना, ते क्वॉलिफायड आसा, अजूनय तांकां लेक्चर बेजीस म्हणून अजूनय 15 वर्सां 20 वर्सां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट तांकां रिन्यू करीत आसता, बट तांकां कांयच जॉब सेक्युरिटी ना. ही गोंयचीच भुरगीं, गोंयचेच आमची भाव भयणां ही खंय ना खंय एक होप दवरून येयल्ली डिपार्टमेंटान की आयज ना फाल्यां आपूण कन्फर्म जातलें आनी आपलो करियर सेट जातलो. ज्या टिचर्सांच्या हाताखाला कितलीशीच बरी भुरगीं घडली, आयज तेंचोच भविश्य जो आसा तो अंधारान वता. म्हाका दिसता आयज फर्स्ट टायम आमी सगळे टिचर्सांक एकी कडेन हाडला. जशें की अमित बाबान सांगलें की प्री प्रायमरी, प्रायमरी, सेकंडरी त्याच्या बरोबर आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की हायर सेकंडरीचे आमकां अप्रोच केल्या की आमी कंबायन ते सगळे विशय घेवया आणि एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे लॅप्सीस आसा पळय
ते हायलायट करया. आनी नॉट ओन्ली टिचर्स, तुमी बिलीव करचे ना, लायब्ररियन जे आसा पळय, जवळ जवळ आमच्या गोंयांत 114 लायब्ररियन स्कुलांनी डिपार्टमेंटान घातल्या आनी तांकां सॅलरी मेळटा अरावंड अबावट 20-21,000. ती सुद्दां केन्नाच टायमार येना. अशी परिस्थिती आयज स्कुलांनी जावन सोडल्या की आयज नवीन भुरगो जर बरो आपल्याक टिचिंगाची आवड आसा म्हणून जर फुडें सरतलो न्ही जाल्यार तो केन्नाच ऑलरेडी उरना फुडें. आउट ऑफ कंपल्शन कांयच ना म्हटल्यार मागीर तो टिचींग फुडल्यान येतलो. अशी परिस्थिती आयज गव्हर्मेंटान आमच्या करून सोडल्या. सो टिचर्सांचेर येदो व्हडलो अन्याय. म्हाका जाल्यार काल एक टिचर मेळ्ळी, ती सांगताली आपल्याक जवळ 28 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा, आपूण आजुनूय म्हणटा तें कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा आनी आपलो स्टुडंट ताका भुरगो जावन तो B.Ed करून ताका जॉब रेगुलर मेळो म्हणटा ती, पण आपल्याक मेळूना. अशी परिस्थिती जाल्या गोंयांत. खंय ना खंय हे डिफायन करपाची गरज आसा, एक SOP घालपाची गरज आसा. तुमी बाकीच्या खंयच्याय डिपार्टमेंटान तुमी तुमचे पॉलिटिक्स करात, पण एज्युकेशन डिपार्टमेंटान असले पॉलिटिक्स करनाकात. मेरीट बेस्ड सिलेक्शन करात. जे कोण लॉंग लास्टींग म्हणजे कितलेशेच वर्सां जालीं शिकयतात तांकां खंय ना खंय रेगुलरायज करपाचो टायम येयल्लो आसा. 10 वर्सां 12 वर्सां फाल्यां म्हणटले तुमी वोकेशनल कोर्सीस बंद करता, ताका घरांत हाडया म्हणटले. तुमी NEP म्हणटा वोकेशनल बेस्ड तुमचे कोर्सीस, जाल्यार वोकेशनल टिचर्सांचेर येदो व्हडलो अन्याय कित्याक? तांकांय रेगुलरायज करा. आमचेच गोंयकार ते. सो आमी फाल्यां हायर सेकंडरी लेक्चर बेसीस टिचर्स, वोकेशनल टिचर्स आनी लायब्ररियन हांकां घेवन आमी DHE वयतले, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान वयतले आनी आमचे फॉर्मल रिप्रेझेंटेशन आसा तांकां दितले. एकूच सांगलां तशें 6 तारखेक अख्खे गोंयचे सगळे टिचींग नॉन टिचींग जे हे इश्यूज फेस करतात आमी तांकां उलो मारतले आनी पणजेन एक संमेलन घडोवन हाडटले. ह्या येता ते 2 म्हयन्यान गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन हेंचे इश्यू सॉल्व करपाची आयज गरज आसा. आमकां प्रत्येक कडेन डिपार्टमेंट सांगतात, मिनिस्टर सांगतात की ना आमी पॉलिसी अनावन्स करपाची आसा रेगुलरायजेशनाची. तर त्या भितूर टिचर्साचो प्रामुख्यान तुमी विशय बेगीच्या बेगीन सॉल्व करात. कारण ते भुरगींच जर ज्यांच्या हातान घडटा तेंचोच जर भविश्य सारको ना जाल्यार भुरग्यांचो भविश्य कितें करतले तुमी? सो परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की हेजो अवेरनेस करुया. तुमची सुद्दां टिचर्स कांय आसतले, तांकां आतां टिचर्स एक वीश करच्या पेक्षा तांकां एक न्याय दिवपा खातीर आमी सगळ्यांनी एक लढो उबारुया आनी तांकां तेंचे जे डिमांड्स आसात पळय ते घेवन दिवपाक तांकां मदत करया. हो जो विशय आसा तो तुमचो दिसना परत एसेंब्लीन येवपाक जाय न्ही. हो विशय पयर मंगळारा जेन्ना आमचे डेलिगेशन आमी मेळ्ळे सोमारा तेन्ना ट्युजडे विजय सरदेसाय वचून हांवें सांगिल्लें की ऑन जुलय 2025 ताणें जो विशय काडिल्लो. आय हॅव स्पोकन टू आवर MLA कार्लोस परेरा ऑल्सो. आनी हो विशय हो नक्की येतलो ह्या एसेंब्लीन. एज्युकेशन इज द फावंडेशन. एक बिल्डींग बांदता आसतना फावंडेशन जर तर सारकें ना जाल्यार बिल्डींग कॉलेप्स जाता. आनी एका मनशाच्या करियराचें फावंडेशन म्हणटा तें एज्युकेशन. एज्युकेशन जर तर तुका सारकें मेळ्ळें जाल्यार तो भुरगो आपल्या त्या फिल्डान वयर सरता आनी प्रॉस्पर जाता. पूण हें सरकार कशा पद्दतीन एज्युकेशन सिस्टम आमच्या गोंयांत काबार केला आनी करपाक सोदता हें आमी तुमच्या मुखार उघड करपाचो प्रयत्न केला. आमी सरकाराक 10 दिसाचे डेडलायन दिल्ली. जर तर हे विशय आतां आमी तेन्ना डेडलायन दिली तेन्ना एकूच विशय आशिल्लो 400 टिचरांचो. आज जर तर हे सगळें पळयलें जाल्यार गोंयचे म्हाका दिसता जवळ जवळ 15,000 टिचरांचो आज भवितव्य आहा. प्री प्रायमरी, प्रायमरी, बाकीचे नॉन टिचींग, डायसेशन हे सगळें जर तर आमी एक्युमुलेट केलें जाल्यार 15,000च्या आसपास टिचर म्हाका दिसता सफर जातात. आय थिंक दीस इशू डेफिनेटली म्हाका खात्री आसा की असेंब्लीन येतलो आनी 6 तारखेक जी आमी डेडलायन दिल्ली पळय ह्या सगळ्या टिचरांक बिकॉज तो इशू आतां ल्हान उरलेलो तो इशू व्हडलो जाला. वेन डेडलायन दिली तेन्ना तो 400 टिचरांचो आशिल्लो. आज हो विशय 15,000 लोकांचो जाला. सो वी रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान की सगळ्यांक आमी उलो मारता 6 तारखेक मेळुया एंड देन वी वील डिसायड द फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. वेळ पडलो जाल्यार सगळ्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याच्या घरा या. बिकॉज मुख्यमंत्री इज द एज्युकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. आनी एका मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जर तर एज्युकेशन सिस्टम आज जर गोंयांत जर तर सारकें जायना देन गोंयचे घडटा हें नक्की जातलें. फाटल्या दिसांनी CMान एक प्रोग्राम केलो ज्यावेळेस प्रायमरी टिचरींग जॉब सर्टिफिकेट वाटले आनी तेंचे म्हणलें की बाकीचे जे आसा तेंची क्लियर करतले बेगीन. सो तेजी पयलें निवेदन ह्या प्री प्रायमरी टिचरांनी दिल्लें 2012 हांव जाल्यार वाचता.
टू श्री मनोहर पर्रीकर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, सेक्रेटरीएट परवरी गोवा. 2012 दिले. आज 14 वर्ष झाली. राम सुद्धा वनवासाक, भगवान राम सुद्धा 14 वर्सां वनवासाक वचून येऊन जाले रामायण. पूण हे सरकार 14 वर्सां कंप्लीट जावन सुद्धा आज या टिचरांचो मुद्दो जो आसा तो जाग्यार घालना. सो आनी तुका ह्या रावण सरकाराचेर आनी विश्वास उरला? आज वेळ आयिल्लो आसा. चवथ येता, हांवें तुका फाटीं सांगिल्लें की ते इलेक्ट्रिसिटी जे रेग्युलरायज ते करूं ना पळय, तेंची डेडलायन दिल्या. तो कदाचित विसरला आसतलो. गणपती पावन 5व्या दिसाचो जर करना जाल्यार थंय आमी ताजो मोरया करया इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराचो. सो सिमिलरली हे जे कोर मुद्दे जे आसात की गेल्ली 14 वर्सां फक्त आमी उलयले म्हूण जायना. गोंयची रक्षा करतलो राखण जाल्यार खरे एक्च्युअल मुद्दे जे आज गोंयकारांक इफेक्ट पळय जाता हे भायर हाडचे पडटले. कळपा नाका रे. आज फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी विशय घेतलो तेन्ना कळ्ळें की 400 टिचरींक सॅलरी मेळना आसतना शिकयता म्हणून. आज लोकांक कळ्ळें की ह्यो प्री प्रायमरी फक्त 5,000 रुपया घेवन आमच्या भुरग्यांक शिकयता. 5,000 रुपया. तांचें घर कशें चलपाचें सांग पळया. आनी त्यो टिचरी कितले 15 वर्सां, 20 वर्सां, 27 वर्सां त्या टिचरांनी काम केल्लें आसा. 5,000 रुपीज सॅलरी. सो अशे ह्या सरकाराची सगळे फॉल्ट्स ह्या सरकारान कशे अन्याय लोकांचेर केल्यात हें उघड करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान कितले प्रोग्राम केले, कितले इव्हेंट. आतां इव्हेंट करपाचे टायम गेलो आनी इव्हेंट हे सरकार फक्त इव्हेंट करता आनी गोंयकारांक फटयता. ही रियलिटी भायर येवपाची आज गरज आसा. तुम्ही म्हटलं की विजय बाबी तुमच्या वांगडात जेन्ना टिचर्स मेळ्ळे तेन्ना विजय बाबी तुमच्या वांगडा. सो विजयी पार्ट असले टायमाचे काय हे फक्त ना आता वी विल इन्वायट हिम. वील इन्वायट. सी लेट्स अशें आहा की आमी गेल्ली 4 वर्सां पयले कोण कसो कितें विशय घेता, हाव एवरीवन इज रुलिंगांतले लोक सुद्दां कांयशे तुवें पयले आसतले की थोड्या मुद्द्याचेर सरकाराक थंय कॉर्नरूय करता. नॉट ओन्ली ओपोजिशन. आय एम इन्वायटींग ऑल द रुलींग MLAs ऑल्सो. कित्याक ते रुलींग MLAच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी टीचर आसतले. मतां मागपाक तुमी वता मरे, पूण तांचे हक्काक लढपाक तुमी येवचे ना. So Tarke, I am inviting all ruling MLAs also to come there and support them and hear them what are their difficulties. तुम्ही सगळे रेंज रोवर घेऊन भोवता, पूण त्या टिचरांनी 5,000 रुपया घेऊन कशें आपले दीस आनी आपली फॅमिली चलोवपाची. पण 20-20 वर्सां 5,000 रुपया घेऊन भुरग्यांक शिकोवप, तूं इमॅजिन कर मरे हाव डिफिकल्ट इट इज. म्हारगाय खंय पावली. सो आय थिंक ऑल दीस इश्यूज आर देयर which time and again we will expose and we will make sure we compel the government to put these things in order. टीचर्स असोसिएशन गोवा टीचर्स असोसिएशन आसा तांच्यानी बीन कितें निवेदन बीन दितलें? No, we are in talks with them. They have also expressed a lot of wrongdoings are there. So that's why different segments have got different issues. डायसेशनाचे हायकोर्ट ऑर्डर आसा, सरकार तांकां परमनंट करना, तांकां रेग्युलरायज करना. प्री प्रायमरी which should have been a part of the Goa school education rules 1986 ते सरकार करना, ताचो विशय वेगळो. ते करना म्हणून तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटी मेळना. जे ग्रांट आसा ते तांकां ती सॅलरी मेळना. प्रायमरी ज्यो आसा प्रायमरी टिचर्स त्यो भले गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्सान आसा पूण तांकां पे स्केल मेळना. दीस कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वोकेशनल टिचर्स जे आसा तांकां बेनिफिट्स मेळना, तांकां पे स्केल मेळना. सो देर आर डिफरंट इश्यूज इन द एंटायर एज्युकेशन सिस्टम. सो दॅट इज वाय वी हॅव केप्ट दीस टाउन हॉल संमेलन वेर ऑल दीज इश्यूज pertaining to the entire teaching fraternity has to come out. So that is one platform where I think everybody can express. प्रत्येक ग्रुपाक जर तर आमी आज 15,000 टिचरांक जर मेळपाक गेले तर फुडली 6 महिने लागतले. So I think this is one platform where everybody can come and express and then we decide the future course of action how to corner the government. पयर जे काउन्सिलर्स आसा गोंयचे जे एज्युकेशनाचे डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तांच्यांनी गव्हर्नराक मेळ्ळे, तांच्यांनी निवेदन दिलां की तांकां फिक्स करता म्हणून 13 वर्सां जाली. तोय बी मुद्दो तुमी घेवपाक बीन तोय घेतले आमी. नॉट ओन्ली दॅट इशू, लायक आय टोल्ड यू नाव
let us take the pre-primary because today our focus is pre-primary. Pre-primary teachers are teaching for almost 28 years. I can get you one teacher who is almost on the verge of now retirement. 28 years she is on contract and getting 6,000 rupees. अजून ती फिक्स जायना. कित्याक सरकार बेजीक वेन सी आतां पयलीं NEP नाशिल्ली. NEP ह्याच सरकारान हाडली सेईंग दॅट बाबा आमी वायडर स्पेक्ट्रम भुरग्यांक टिचिंगाचे आय मीन द स्टुडंट शूड गेट द मॅक्सिमम बेनिफीट तुमीच हाडली. आता यू आर ओनली सेईंग द फाउंडेशनल स्टेज comprises of Balvatika 1, Balvatika 2, Balvatika 3, which in turn nothing but nursery, KG1 and KG2. So that is a part of your foundational stage. त्या फाउंडेशनल स्टेजा भितर 3 क्लासी ह्यो आणि 2 क्लासी स्टँडर्ड 1 and स्टँडर्ड 2. So teachers who are teaching standard 1 and standard 2 are a part of the state education rules, but these 3, that is Balvatika 1, Balvatika 2 and 3 are not a part of the गोवा स्कूल एज्युकेशन रुल्स. कशें जातलें तें सांग म्हाका. पॉसिबल आसा जेन्ना इट इज 5, 3, 3 and 4 द एज्युकेशन स्ट्रक्चर अप टू 12th स्टँडर्ड. ते पयलें फाउंडेशन जें आसा फाउंडेशनल स्टेज वीच कंप्रायजीस ऑफ 5 क्लासीस, त्या 5 क्लासींतल्यो 3 क्लासी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कूल रुल्स, 2 आसा. So this is how the discrimination is happening, and this is exactly how the government is not focused or they don't understand. हे अंडरस्टँड जावपाक मनीस शिकिल्लो आसपाक जाय रे. मनीस जेन्ना शिकता तेन्नाच ताका हें कळटा न्ही. आतां हाजे वयल्यान तुमी काडपाचें. तर गोवा लिटरेसी स्टेट आहा टिचरीचं कॉन्ट्रिब्युशन कावंट जायना असं दिसता तुमकां. गोवा कितें आहा लिटरेट स्टेट आहा सो टिचरीचं कॉन्ट्रिब्युशन कावंट जायना असं दिसता. 100% टिचरीचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा. दॅट इज वाय वी आर रँकिंग अमांग द टॉप न्हू. तेच तुका सांगता की टिचरी हांगा पगार मेळनासतना सुद्दां शिकयता. टिचरी हांगा परमनंट एम्प्लॉयमेंट नासतना सुद्दां आवट ऑफ द वे वचून शिकयता. पूण तांकां तांचे हक मेळपा नाका, तांचे रेकॉग्निशन मेळपा नाका, तांचे कश्ट केल्ले तांकां फेअर पे मेळपा नाका. सो दिस इज एक्झॅक्टली वॉट वी आर सीइंग. जे स्टेटीन लिटरसी रेट इज अमांग टॉप, द टीचर शुड गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. Thank you. Thank you. But such a big issue, and why you are not taking from the Congress or regarding same issue? अरे मोफसान घेतला ना रे. No, but Congress also. Congress- परत तुम्ही तेच पळय तुका हांवें सांगला. No, but it तू is- तुज्यान ती म्हज्या हांगातली रक्तातली काँग्रेस तुज्यान काडपाक जावची ना. कितलो प्रयत्न कर. रक्तातली इंडियन नॅशनल काँग्रेस. तर कोणती काँग्रेस स्टेट? The main issue, no, it is the education. So why you are not taking the Congress or किधर खाती? अरे इशूचेर फोकस कर रे. इशूचेर फोकस कर न्ही तूं. तर इशू काँग्रेस घेना म्हणटा तर तुम्ही इशू काँग्रेस घेना म्हणटा तुम्ही इशूचेर फोकस करून आय म्हणटा. थिंक इशूचेर आमी फोकस करुया. नाही, काँग्रेसीचेर फाल्यां आमी नाका. मिक्स करुया नाका. कित्याक आमी तेच करत करत मागीर ते ट्युटोरियल पळय ते थोडेच लोक ट्युटोरियल बी तातूंत कन्फ्यूज जातले आमी. गोंयकारांक कन्फ्यूज करुया नाका. आणि लेट अस फोकस ऑन दीस इशू आणि लेट अस मेक शुअर दॅट सी कितें आसा फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेतली म्हूण जायना. यू शूड टेक इट टू लॉजिकल एंड. इन लास्ट 4 years इश्यूज वॉट आय हॅव टेकन वी हॅव टेकन टू लॉजिकल एंड. आतां तूं माझ्या फ्लॅशबॅकान वचून तुका याद करता 2023 सिवरेज पळय आहा पळय गोंयकारांक संडासाच्या टँकरांतलें उदक गोंयकारांक दिताले. कदाचित विसरले आसतले पूण आमी ते WRD इंजिनियराक हेल्थाक घेराव घालून तांचो जीव नाकाशिवड करून लास्टाक मुख्यमंत्र्या कडेन वचून एक सर्क्युलर काडलें की ते स्टेनलेस स्टील आसपाक जाय, ताचे लायसन्स प्लेस करपाक जाय. दीस वन एग्जाम्पल आय एम गिवींग. ताच्या उपरांत जे जॉब स्कॅम जाले ते जॉब स्कॅमार वी वर द ओनली पीपल जे रस्त्यार देंवले. CMाक आमी मजबूर केलो की ते तांचे FIR जावन तांकां अरेस्ट करता. आय थिंक लेट अस टेक दीस इश्यू टू लॉजिकल एंड. वी वील टेक इट टू लॉजिकल एंड. थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.